प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आमचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाची 12वी चीट 24 ते 26 पर्यंत. आनी आयज कितें घडटा? जेजूक फकत 5 दीस उरल्या खुर्सार वचपाक. आनी तो खुर्सार वेच्या पयलीं हे ग्रीक लोक म्हणजे ते इज्रायली पोरजेचे लोक नासले, ते दुसरे गांवाचे आहले. ते येतात आंध्रू कडेन आनी फिलिपा कडेन आनी जेजूक मेळपाक सोदतात. आनी बाबण्यो कितें घडटा? जेन्ना जेजूक ही खबर मेळटा की आपलो लोक ताका मेळपाक येवंक ना, पूण दुसरो भायलो लोक, दुसऱ्या गांवाचो लोक आयला ताका मेळपाक, तो म्हणटा 24 वडेन, तो म्हणटा हांव तुमकां खरेपणी सत सांगता, घोवाचो कोणो जमनीर पडून मरना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता. भाव भयणीनो, आमी जाणो ह्या दिसांनी आमी पावसाच्या दिसान आहा. शेतकामती शेतान बियां घालता आनी ते जाणून की जेन्ना बीं घालतात ते बीं कुसतलें आनी ताच्या उपरांत एक नवें झाड मेळटलें आनी त्या झाडाक ताका खूब पीक मेळटलें. एक बीं घालीत जाल्यार एक बीं आमकां परतून मेळना, आमकां खूब मेळतात. 30, 70, 80, 100 अशीं बियां मेळतात. तेच भाशेन जेजू कितें म्हणटा? आपूण म्हणटा जावन आसा तें बीं, आनी जेजू म्हणटा एक बीं मरतूच जाल्यार तेन्नाच की जायतें पीक दिता. आनी तो आपूण खुर्सार मरोन 5 दिसांनी खुर्सार मरोन आख्या संवसाराची सरवण करपाक पावतलो आहलो. आनी तो कितें म्हणटा? जेन्ना हें बी जमनीर पडटा आनी मोडटा आनी खरेंच पीक दिता, तेच भाशेन हांवूय ह्या संवसारान मोडटलों आनी ह्या जमनीन 3 दीस आसतलों, पूण जेन्ना हांव पुनर्जन्म जातलों तेन्ना हांव खूब पीक दितलों. कसलें पीक? भाव भयणीनो, सुरकीच्या बापान एक बीं घातलें ह्या संवसारान ताच्या एकल्याच पुताक, आनी त्या एकल्या पुताक ते जमनीन मरोन ताका पुरून कितें जालें? ताका इतलें पूत, इतल्यो धुयो मेवल्यो. जेजूचें राज वा देवाचें राज जावन आसा त्या शेतकामती भाशेन. जेन्ना ते बीं घालतात शेतान, त्या बीं मोडटकूच खूब नवीं झाडां जाता, एक बरेंच पीक मेळटा. तेच भाशेन सुरगीच्या बापान ह्या संवसारान एक बीं घातलें आपल्या एका पुताक, इतलीं भुरगीं मेळपाक ताका. आमी जावन आसा ह्या वेळार देवाचीं भुरगीं. कित्याक आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता. देवाचें उतर म्हणटा जुवाचे 1 चिटीन 12वी वड, तो म्हणटा आमी आतां भावार्थ दवरता म्हणून जेजूचेर आमी जाता आतां देवाचीं भुरगीं. आनी भाव भयणीनो, जेजून आमचे पासत आपलो जीव दिलो, आपलें रगत व्हांवलें आनी व्हांवयलें म्हणून आतां आमी ताचेर भावार्थ दवरून आमी देवाचीं भुरगीं जाता. आनी आमी आतां सुरकीच्या बापाची, सुरकीचो बाप आमचो बाप जाता, जसो जेजूचो बाप जाला तो. देखून आयज जेन्ना आमी ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ करता, हाचो अर्थ आमकां कितें? जेजू म्हणटा हांव तुमकां खरेपणीन सत सांगता, घोवाचो कोणो जमनीर पडून मरत जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता. भाव भयणीनो, गरज आमकां आमचेरच, आमकांच मरोंक आमच्या जिवितान. आनी आमचें मरण म्हणजे कितें? जेन्ना आमी ह्या स्वर्गांत वेतले तेन्ना न्ही. आमचें मरण म्हणजे आमी आमचेंच जें आमकांच जाय बरें बरें हें आमी पयस करून दुसऱ्यांचें बरें पळोवपाक. जेन्ना आमी दुसऱ्यांचें पळयता, फकत आमचेंच पळयना, आमचें कितें बरें जातलें, आमची उड आमकां कितें फायदो जातलो, पूण आमी सदांच दुसऱ्यांचो फायदो पळोवपाक, दुसऱ्यांचें बरें करपाक. हेंच जेजून केलें. जेजू आमचे पासत मेलो की
की आमचो फायदो जातलो म्हणून, तशेंच आमी दुसऱ्यांचो फायदो करपाक आमी कितें कमी करूंक जाय, आमी आमचेच जिवितान मरोंक जाय, कित्याक आमी मेल्या उपरांत दुसऱ्या कडेन दुसऱ्यांचो फायदो जाता. हें मरण जें जेजू म्हणटा, जो म्हणटा घोवाचो कोणो, तो घोवाचो कोणो आमीच. आनी आमी जेन्ना आमकांच कितें कमी करता, दुसऱ्यांचें पळयता, तेन्ना आमीच मोडटा दुसऱ्यांचें बरें पळोवपाक. आनी आयज खेरीत भाशेन ह्या देवाच्या उतराचेर नियाल करून सद्दां आमी हेंच करुया, दुसऱ्यांक जेजू दिवया, दुसऱ्यांक जेजूचो मोग दिवया. आमच्या फामिलींक, आमच्या घरकाराक, आमच्या घरकान्नींक, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या शेजाऱ्यांक, आमच्या इग्रोज मातेक, सगल्यांक जें बरें आहा देवाचें, देवाचो मोग जो आमी घेतला, आमकां फावो जाला देवा कडून, तो आमी दुसऱ्यांक दिवपाक फुडें सरूया. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस आवडेता, एक बरो सुमान आवडेता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.